आरंभक म्हणा हे गणेश नाम, आरंभक म्हणा हे गणेश नाम. आ आ आरंभक म्हणा हे गणेश नाम, पूर्ण करता सांहोड काम, पूर्ण करता सांहोड काम, पूर्ण करता सांहोड काम, पूर्ण करता सांहोड काम. वंदन करता विनायकाक, वंदन करता विनायकाक. सुंदर सुमंगल वरदायकाक, सुंदर सुमंगल वरदायकाक. वंदन करता विनायकाक, वंदन करता विनायकाक. हें कोच्ची अनंत मम्मान बरयले कोंकणी भजन. रागसंयोजनाने मूल गायन केलेले पुत्तूरू पांडुरंग नायक माम. नमस्कार. गणेश वंदना कोंकणीनं एक सुमधुर आवाजान म्हणणं आज ही कार्यक्रमात सुरुवात झाला. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान संगीत संवाद हे कार्यक्रमाक आता सूर करता आसाची. हाजी आमकां सोयरे म्हणून मेळ्ळा मुलकी गांवचे श्री रवींद्र प्रभू. नमस्कार. नमस्कार. तुमक स्वागत. तर हांगेल तुम्ही आवाज आयकलोची आणि हांनी तांगेल आवाजा निमतानाची सर्वकणी प्रसिद्ध आसाची. तांगेले एक थोडसो सांचो परिचय हांव करून दिता. हांकडे आमी तांगेला उलोवया. तर हांनी एक प्रेरणादायक सोयरे म्हणीत कित्याक म्हळ्यार अनेक तोंदरे अडचणी पार करत तांगेले सुमधुर आवाजान हजारो जनाल मनांतू एक त्यांनी स्थान निर्माण केलं. त्यांनी एक जनप्रिय गायक तांगेल परिश्रमान, जिद्दीन, मेहनतीन आणि संगीताचेर आशिल्ल प्रितीन जीवनाक एक नवो दिक्क दाखोवन दिलो. आत्तावर एक 10,000 चड कार्यक्रमांत त्यांनी पद म्हळ्यार ही एक साधना. तांगेल हो संगीत प्रवास भारी रोचक असा. तो आता मी तांगेल्या उलोवन गुतून घेऊया. वयाचे 10वे वर्षाधन त्यांनी पद म्हणच्या सुरू केला. तशी तितले तांगेल ते एक नमुना साधन अशी. सो तुमकां अनेक पण स्वागत. तर म्हाका दिसता पयलो प्रश्न तुमकां विचारका म्हळ्यार तुमगेले सानपण कशें आशिल्लें. मुलकी गांवांत तुमी जन्मले थंयसान आमी सूर करें. रवींद्र प्रभू म्हळ्यार हांव प्रॉपरली आमी मुलकीचे आमगेले एन्सेस्टर्स पुरा मलगड्याल दाखून आमी मुलकीचेची. सो मध्यंत आमी गांव सोडका पडले नाना कारणा निमित्त. आमी पट्टे म्हणलेले एक गांव वचून पावलीचे. ते आमगेले मुलकी देवळा दाखून दिलेलो जग आमकां. म्हळ्यार आमी थंय आमी बारीक कश्ट जावन घेवन लायक पोजिशनार आशिल्ले आमी. कालांतर म्हणटा एक सायकलच्यान एक लायफ म्हळ्यार. सो आमी वयर आशिल्ले सकयल गेल्लींची आतां होगो रोगो पास वयर येता आसाची ना कारणां आसच्या पुरो. तशें मुलकींतू प्रॉपरली आमी मुलकी आमकां देवेंद्र तीर्थाल खाळगट्टारी काशी मठाचे संची येती तांगेल खाळगट्टारी हरिगुरू सेवेंतू आमकां मस्तू अनुग्रह केलेले स्वामी तांणी. सो आमकां न्ही मुलकी देवळाक आनी स्वाम्याक मस्तू अविनाभाव संबंध आशिल्ले. सो आमी कंप्लीट लॉस जावन आमी पट्टे वचून तांतू हांव मात्र वपास मुलकी येवन पावलो. ते कसा की देवाल प्रेरणा आनी देवाल सेव कोरका आनी खंय म्हूण सांगून तशी म्हाका काण मुलकी राबोवन आसच्या पुरो देवाल कसा की. सो म्हगेले बाल्य मुलकींतू हांव मिडलीन प्रौढशाला म्हणल्यार एक कॅथोलीक इन्स्टिट्यूशनांतू म्हगेले विद्याभ्यास प्रारंभ जाले. सो 4th स्टँडर्ड आसतना हांव पद म्हणून स्टार्ट केलें. म्हाका 10 वर्स
म्हाका म्हगेले भितर एक लायक कलाविद आसा म्हूण सांगून म्हगेले टिचर्सान पुरो म्हाका फोर्स करून स्टेजाक लोकोवन पडले तूं म्हणका हाजी कॉम्पिटिशनांत म्हणून. सो हांव एक पद म्हणलें तातूंत फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें. सो तदनंतर कशें करचें मस्त कश्टार आमी जीवन करून आशिल्ले फॅमिली आमगेली. आमी गणेश बीड मारून जीवन करचें कश्टीक फॅमिली. म्हगेलो अम्मा म्हगेलो अनामा म्हगेलें फर्स्ट इन्स्पिरेशन म्हगेलो अनामा. ती यक्षगान नाटक फिल्म अंत पुरो मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें. खंयचें इंट्रस्ट नाशिल्लें हें ना. विथ द घरा काम समेत. आमकां एक सान कॅन्टीन आशिल्लें तिणें चलोवचें आशिल्लें. म्हगेल्या अज्जाक हुशार ना आशिल्लें ताणें काल कॅशार बसून बश्शें मात्र काम बाकीचें पुरो काम म्हगेल्या अनामान करचें आशिल्लें. व्हडली फॅमिली आमगेली. आमी म्हगेल्या अज्जाक अनामाक 2 जण चेले म्हगेलो आनंद म्हगेलो बाप्पा आनी 4 जण चलयो. तितली व्हडली फॅमिली. म्हगेल्या अनामान ती पूर्दकुनी मस्त कश्ट पयलीची. सो शी इज ए डॅरिंग वुमन म्हूण येत. तिगेली इन्स्पायरस फर्स्ट. सो तिणें आमी बिडी मारतना तिणें काणी सांगची पद सांगचें तूं अशी सांगका तशी सांगका थोडें एक्शन करका हें पुरो ती तेन्ना म्हणटा आशिल्ली. हें सादारण एक 1979. सो प्रती सांजवाड हांव स्कुला दाखून की कॉलेज दाखून येवचें. आमगेले घर कडेन रेडिओ समेत ना आशिल्लें. सो बरी घरांत एक व्हडली रेडिओ आशिल्ली आमगेले नॅक्स्ट घरांत इतलांत. तेन्ना गट्टी दवरचें. तें पद आयकून 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 हांव शिक्षण गेल्लें क्रिडे क्रिकेट हें तें तंतपुरा. बट संगीता वयरी आसक्ती आशिल्ली म्हगेले. बट म्हाका तितलें टॅलंट आसपा म्हणून म्हाका कागोत नाशिल्लें. सो कडेरी हायस्कूल लेवल कॉलेज लेवलार पुरो हांव पद म्हणून स्टार्ट केलें. स्कूल एंड कॉलेज लेवलार तातूंय म्हाका प्रायजांनी मेळ्ळें. सो मस्त सिरियस जावन हांव घेयली. कडेरी हांव रजेंत तूं काम करता आशिल्लो. एप्रील मे रजेंत म्हगेलें फीस भरचें हांवेंची अन्नाक आनी अम्माक तोंदरे दिवचें नाका म्हूण हांव अंगडी वचचें मेडिकल सेंटर जावं एक कोल्ड ड्रिंक्स थंय पुरो हांव काम करून ते घेतिल्ले दुडवान 400 रुपीसाक एक नॅशनल एक रेडिओ घेतलो हांव कॉलेज आसतना. हें सादारण PUC हांव PUC आसतना अशें पळय फर्स्ट PUC आसतना घेवन हांव सांजवाळ येवचें. म्हगेलें पुरो होमवर्क हें पुरो करून बरोवचें आशिल्लें पुरो बरोवन मागीर बीड मारूं बशें. तेन्ना म्हणटा म्हगेलें म्हगेलें अनम गेल्ली. अनम सर न्हू म्हगेले विदीन 1 year म्हगेलें अम्मा गेल्ली. हांव BCom आसतना म्हगेलो आन गेलो BCom फायनल इयर जाताना. सो हें सांजवाळ येवचें रेडी दवरचें म्हगेलें काम स्टडीज पुरो जातरी आमी बीड मारतना हे रेडिओ ऑन केल्यार 7 o'clock ऑन केल्यार ते 11:30 ताईं तातूंत सॉंग्स आयकुचे. तेंच आयकून 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 टेप रेकॉर्डर ना तेन्ना. इवन एक बायसिकल समेत ना म्हगे लागीं. चमकून वचचें चमकून येवचें कॉलेजाक अशें पुरा. सो स्कुला टायमार आमकां 12:30 12:40 म्हणटाना स्कूल सोडता 1 kilometer पुरा आमगेलें स्कूल जेवो हायस्कूल जेवो कॉलेज जेवो पुरो 1.5 kilometer दिस डिस्टन्स. सो दनपार धांवन येवचें बुकेन धांवन येवचें घरांत अम्माले जत्ता आसता वापस गडबडीर वापस 1:20 म्हणटाना घरा दाखून भायर सरचें. सो 1:40 1:45 भितर पावतात 2 घंटे वापस रिस्टार्ट जाता. सो वताना ते एक कोरिके म्हणून मंगळूर आकाशवाणीतून पदाचे एक प्रोग्राम तेन्ना प्रती एक घर कडेन रेडी आसता आशिल्लें. आमी खंयचे वाटेन स्कुला वता की थंय पुरो ते पद आयकतची स्कुला वचचें. वापस सांजे येवचें खेळू मागीर होमवर्क इत्यादी पुरो जावन मागीर वापस सॉंग्स. थंय दाखून म्हगेलें संगीताची आसक्ती वाडली. सो मेन टर्निंग वय रेडिओ गुरू जालें. सो हांव 2nd year BCom आसतना म्हगेलें अन्न कांय ना जालें. आमगेलें कॅन्टीनय थंय एक हंताक येवन पावलें. 2nd year BCom आसतना एक रोचक काणी हांव श्रृंगेरीक आमगेले माहे अंडर येता मणिपाल अकॅडमी ऑफ जनरल एज्युकेशन ताजे अंडर कितली कॉलेजीस आसा की त्या इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन श्रृंगेरी संगीताचे भावगीता कन्नड भावगीता आनी जानपद फोक सॉंग आनी पेट्रियोटीक सॉंग हे 3 विभागांत हांव हांगा दाखून चमकलेली एक रोचक काणी अन्ना लागीं दुड्ड घेवन कशीपणी कश्टार आशिल्लेंची अन्नान दिल्ली कशीपणी करून दिल्ले. कशी वच म्हणून गोतना वचून उडपा शिरकलेंची उडपा शिरकून म्हळ्यार सांजे नंतर थंय बस ना म्हणून आमकां गोतना. सो 7 घंटे बसताना बस ना आनी तुमकां पाय सकण 5 घंटे बस.
सो म्हणलें उडपी देवस्थानाचें मुखेलीची हम्म. वेंकटराम देवस्थान वचून थंय रिक्वेस्ट करून यशेश आमगे लेटर आशिल्लें कॉलेजा लोकांचे यशेश आयिल्ले आमी आमकां बस मिस जाल्ले आमकां फायज सकाळीं कॉम्पिटिशना वचचें आसा एक निर्दोशाक एक वेवस्था करून दिवं उडपी मठ उडपी वेंकटराम देवस्थान लक्ष्मी वेंकटेश टेंपल सो थंय सकाळीं उठून नांव न्हू देवाक पांय पळोवन थंय देखून आमी बस जारी उडपी बस स्टँडार बस रेडी आसा सो मिनी बस तेन्ना थंय पुरो ताजेर आमी आगुंबे येयलींची आगुंबे देखून थंय आतां तुमकां बस येता शृंगेरीक थंय देखून शृंगेरीचे आमगेलीची कॉम्पिटिशन जाल्लें फर्स्ट प्लेस दोनींतूय फर्स्ट प्लेस म्हणल्यार थंयची डिसायड केल्यार सो आनी हांव वचचें जाल्यार ह्या म्युजिकान तुळशी गायन गायन क्षेत्रांत वचचें म्हणलें प्राईज आनी घेतलें देवस्थानाच्या मुखार देवस्थान बंद जाल्लेलें आशिल्लें उरलेलें भायर दवरलें तुगेले पांय मुळा दवरले कप्प आनी सर्टिफिकेट पुरो दवरून हांव आनी तूं मुखार वता म्हाका तूं अनुग्रह करता प्रार्थना केली सो थंय देखून हांव आजी थंय म्हाका पळयलें तुमगे गायन क्षेत्रात सुरवात बी अरे आध्यात्मिक रितीन जालें वय म्हळ्यार ल्हान आसतना दवरून भजन म्हणटा आशिल्लें भजन इज माय बेस हांव हें आख्ख्या फिल्डाक कसो लायलें म्हळ्यार हांव व्याप्ती म्हणून घेतले नंतर हांव खाली भजन म्हणून घेवन बसचें जायना सो साहित्यीक जावन भावगीता विविध अंतविध प्रकारांत हांव काम केलां सो भजन हे देखून हांव भावगीता आयलो भावगीते देखून हांव फिल्मी सॉंग्स आयलो सो आतां म्हगे लागीं खंयचे प्रकाराचे सॉंग्स तुमी निमगे लागीं म्हगे लागीं आसा त्या पुरा प्रकारांत हांव काम केलें खातीर म्हाका डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड मेळ्ळेलें तुम्ही संगीत हे एक प्रोफेशन म्हणून घेतले वय आणि तांतू प्रत्येक अंत भागांत पद म्हणटा हांव ते 89 आसता मोस्टली 89 आसतना भारी कश्ट टायम म्हगे ल्हान हुशार नाशिल्लो पडलो सो म्हाका कॉलेज हांव फायनल इयर तेन्ना हांव सेकंड इयर बीकॉमांत हें मुल्की विजय कॉलेजांत हांव केलेलें सेकंड बीकॉम थंय सो फायनल बीकॉम हांव हांगा येवन मंगळुरा शहरा आयलो कसं आनी कसं जेव केलं शहरा येवं का म्हणून सांगून मंगळुरा शहरा येवन हांगा काम सोदीत आशिल्लो काम मेळ्ळी एक आमगेले फॅमिली घर कडेन राबिलो म्हगेले मम्माल घर कडेन थंय ताणें म्हाका चंद करून पळयलें एक 6 म्हयने भर हांव थंय आशिल्लो काम सोदीत आशिल्लो खंय काम मेळ्ळें म्हणटा मागीर हांव KMC कॅन्टिनांत कामां जॉयन जालो तेन्ना BJ KSRTC लागीं आशिल्ली थंय एक आत्तां ज्योती शिफ्ट जाला सो थंय काम करून सकाळीं 5 o'clock 4:30 उठा 4:30 उठून 5 घंटे हॉटेल ओपन जाता म्हगेलें कसं म्हणल्यार तें सुपरविजन आनी कोणूय रज ना जाल्यार हांवूय वेटर जावं का पुरा करता हांवें सो तें पुरो करून न्हिदोचेक रूम म्हळ्यार भायर राबल्यार रूम करून राबल्यार सांबाळ पावना म्हणल्यार हॉटेलांत तूंची मळये मेट्टा सकयल हांव रट्टार न्हिदून हांव दीस काडले ताजे नंतर मस्त उणी सांबाळ 10 रुपये की तेन्ना दिसाक पर डे सो सांबाळ पावना म्हूण सांगून हांव विंगड कडेन कसं स्कीप करुया म्हूण सांगून प्रयत्न केले प्रयत्न करून त्या रजे टायमार म्हळ्यार म्हगेलें फायनल इयर बीकॉम आनी स्टार्ट जावपा हे रजे टायमार हांव थंय मेळ्ळो 2 म्हयने एप्रील मे जाले नंतर म्हगेले फायनल इयर कसं करचें कशें करचें म्हूण सांगून आलोचना करून इवनिंग कॉलेजाक जॉयन जावचें म्हूण सांगून सेंट एलोशियस इवनिंग कॉलेजांत तेन्ना आमगे एक लायक प्रिंसिपल आशिल्ली भरच्या फीस भरच्या दुड्ड ना म्हळ्यार म्हगेले संबळा दुड्ड घरा वता आशिल्लें म्हाका 4 जण भयण्यो सो 2 जाणां हांगा नासतना जाला आनी 2 जाणां वर्डी घेवका सो फुल्ल जबाबदारी म्हगेले वयर पडली BD आशिल्ली हें आशिल्लें हांव कशी पूण मॅनेज करता आशिल्लें म्हगेले घरकडे आशिल्लें सुदारशीत आशिल्ली आख्खानी पुरा सो हांव एक टॅक्सटायल इंडस्ट्री अंतू चमकलो टॅक्सटायल फिल्डा चमकलो सो पळयना तें फिल्ड ना सो हॉटेल हें जाल्लें तेवेळी म्हाका आजी काही अनुभव आसा नेक्स्ट टॅक्सटायल फील्ड आयलो आमगेले कोलाडीकार माधव पै आनी सुधीर पै मम्माले वचून यशश मुलकेच्यो तांकां गुर्त आशिल्लें म्हगेलें सांज दाखून पळयला तांणी म्हाका एक इवनिंग कॉलेजा वचच्याक शिकच्याक अवकाश जावका सकाळ दाखून सांजे ताय हांव हांगा काम करता सांजे 6 घंट्याक म्हाका तुमी 6:30 म्हगेलें कॉलेज लागींच वॉकेबल डिस्टन्स हांगडी लागून म्हाका अवकाश दिवका सो हॉटेल सोणी बिकॉज न्हिदोचें एक जाग जावं सो सकाळीं 5 to 8 8:15 म्हूण काप पिवचें 8:30 अंगडी येवचें 9 घंटे अंगडी येवका 9:15 भितर अंगडी पावका अंगडी पावन 5:45 up to 6 o'clock अंग ड्युटी करून थंय देखून कॉलेजा वचचें कॉलेजान तूं 8:30 कॉलेज सोडता 9 o'clock कॅन्टिना वचचें जेवण करचें न्हिदोचें वापस सकाळीं 4 घंटे 4:30 उठाचें अशी म्हगेली लायफ लीड केल्या
सो 92-94 हांव थंय काम केलें तेन्ना म्हाका एक लायक म्हाका कळ्ळें लायफ म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण सांगून तेन्नाशी म्हाका कळ्ळां तेन्ना म्हाका 21 years की अशा पुरो सो 94 तूं म्हगेले ताजे मध्य प्रोग्राम्स आनी करता आशिल्ले आमी प्रोग्राम्स कशें करता आशिल्ले म्हळ्यार मुल्की विजय कॉलेज हांव ओल्ड स्टुडंट त्या ओल्ड स्टुडंट एसोसिएशनान आमगेले मुल्कींत एक टीम बांदली आमी समान मनस्क तातूंत हांव आनी शांभवी टॅक्सटायल्सचो तो आमगेलो प्रमोटर प्रमोद भट म्हणून सांगून आमी एक भट ब्रदर्स म्हणून तागेले केले तो तागेले अण्णा तागेले भयणी तांणी पुरो पद म्हणटा आशिल्ली तशीच मधुसूदन भट म्हणून एकलो किबोर्डाचो आशिल्लो म्हगेले सिनियर तशी दामोदर भागवत म्हणून तबला प्ले करता आशिल्लो आमी पुरे एक टीम केले टीम करून हे भास्कर भट म्हणून मुल्कीन फेमस तांगेले अण्णाल घर आसा रामदास भट ते एक घर खाले आशिल्लें त्या घरांत आमगेले प्रॅक्टीस सो पुरो जन वट मेळ्ळें एक टीम केले देवस्थानांत फस्ट केले आमगेले मुल्की देवळांत नवरात्री वेळारी तद विजय कॉलेजांत केले तशी टीम आमगेले फिट्ट गेले सो आनी भायर कोरी येता प्रोग्राम म्हळ्यार एक कॉन्फिडन्स आमकां आयलें सो आमी भायर प्रोग्राम दिवचे स्टार्ट केले सो 89-90 म्हणटना हे मागीर जाल्ले हे मागीर पुरो जाल्ले म्हणटना हांव करेक्ट जावन 90 हांव प्रोग्राम दिवचे स्टार्ट केले मस्त तेन्ना प्रोग्राम नाशिल्ले सो अंगडी सोणी हॉटेल सोडले अंगडीन तूं हें जालें म्हगेलें डिग्री जावन जाल्या नंतर आनी आमी एक टीम करूया म्हणून टीम आमी चिके गट्टी केले आनी मस्त कडेन प्रोग्राम्स आनी दिवचे स्टार्ट केले इतले परिश्रम तुमगेले आयकल्या रे अगदी कष्ट करून तुम्ही एक सुरू केला तितले जाल्यार ना ते SP बालसुब्रमण्य असेल व्हड कलाकारां केन्ना मेळटा पळय ते परिश्रम पुराय विसरताचे तुम्ही तांकां भेटी जाल्ले म्हणून आयकले ताचे अनुभव कशे तांगेले भेटी म्हळ्यार म्हाका इन्स्पिरेशन आशिल्लें तांणी पुरा हे फील्ड येवपाक जाल्यार तांगेले पद्य शिकून आमी फिल्म सॉंग्सांनी म्हणचे आशिल्ले डिवोशनल जो फिल्मी जो हें पुरो सो म्हाका इन्स्पायर केलेले एक सिंगर्स जाल्यार हांव एक लिस्ट तुमगेले मुखार सांगता पंडित भीमसेन जोशी अजित कडकडे मागीर फुडले हांगेले पुरो पद आयकून आमी भजन सांतू हे जाल्लीची सुरेश वाडकर हरिहरन्ना अशी मस्त जन आसा मस्त लोक आसाचे मागीर ताजे नंतर हांव फॉलो केलेले आमगेले पंडित उपेंद्र भट माम नरसिंह नायक माम शंकर शानभाऊ पांडुरंग नायक आनी पुरा इन्स्पिरेशन म्हाका फिल्मी सॉंगांतू आमकां जेसुदास डॉक्टर SP बालसुब्रमण्यम PB श्रीनिवास ओट हांव 10 दीस काम केलां SP सर ओट आकाश स्टुडियोंत काम केलां म्हळ्यार तुळू फिल्मी इंडस्ट्रीक म्हाका अवकाश दिलेलो फस्ट आमगेले विजय कुमार कोडयल बैल म्हणून हातूंत तांणी फिल्मय केला तांणी मस्त फिल्म केला आनी पुरो हिट जाला ताजे नंतर शिवदूत गुळिगे म्हणलें एक नाटक ते 1000 प्रदर्शनांतूं तांणी म्हगेलें पद आसा आनी आमगेले करावळी तुळुनाडांतू कितले नाटक आसाची नाटक टीम आसा तांतू 90% हिन्नेले गायना म्हगेलेची पुरो नाटकांतूय एक्सेप्ट केलो सोण म्हळ्यार तांतू तन्नी सिंगर्स आसता ते एक्सेप्ट केलो टीम सोडल्यार उदाहरणार्थ तुमी पळोवचे खंयची नाटक आसची शिवदूते गुळिगे शिवाजी परमात्मा पंजुर्ली मागीर 3 रत्न आमगेले कोंकणींतू तांगेले आनी आतां चवचे गुजरी गोविंद कांय वेर ना मारे खंयची नाटक आसची हे कोस्टल बेल्टांतू ते कोस्टल बेल्ट पुरो ड्रामा ती म्हगेलेचे सॉंग्स आसूचे पुरो हिट नाटक पुरा 100, 200, 500 शोज आनी काही जाता आसा आनी नेक्स्ट सीजन येता मस्त नाटक आसाचे नांव सांगूंक गेल्यार काही 100 भर नाटक 100-150 नाटक जाता सो सिन्स 20 years देखून हांव त्या टिमाक प्रत्येक टिमा म्हणटा सो कन्सिस्टन्सी वय सो 10,000 चड कार्यक्रम तुम्ही दिल्याचे तर ते इतले कार्यक्रम दिन आपणे अनेक अनुभव येतो त्याचे खंयचे एक विसरच्याक जायना अशे अनुभव सांगता विसरच्याक जायना म्हळ्यार 4th स्टँडर्ड आसतना हे एक्सिडेंट जालें म्हाका म्हळ्यार एक आमकां बिडी अंगड आशिल्ली सो हॉटला पयशी फुडें तेन्ना एक चुन्नो म्हगेलो मांत आशिल्लो तो आमी बिडा बांदतना चुन्नो आमीच शिजोवन दवरचें एक मडकेंत पोटांत थंय उद्दा चड आशिल्लें म्हणल्यार म्हगेल्या मांतान करताना एक फावटी पळयलें तें म्हाका 10 वर्सां गोतना कसांनी एश जपता म्हूण सांगून गोतना म्हळ्यार ताणें एक अंगठी काडली अशी चुन्नो पिळ्ळो ते पळयलें म्हाका उडगास जालें एक दीस हांव जेवणाक गेला कोणेंय ना अंगडी बीड खाली जाला गिरायक येवन निमगीत आसच सो बंद करून पळयतना चुन्नो ना म्हळ्यार मडकेन चुन्नो आसा म्हळ्यार एक अंगठी काडले तंत घाल्ले आनी पिळटान ते पोरण्यांक त्या भितून म्हगेले दोळे पडले
सो आफ्टर 10 इयर डॉक्टर जाले ह्या पुरा नाही, जाल्ले बट मॅरी ते दोळ्या पडली बी तर तुम्ही इमिजिएट डॉक्टरला गेल की ना. डॉक्टर म्हळ्यार आमगेले सान गावत्यात ते लोकल कोणाय एकय डॉक्टर नाच ते दीस हो ते एक व्हडले मागीर उद्दा घालून क्लीन केले क्लीन करून कसां केल्यार एक डॉक्टर मागीर एक डॉक्टर मेळ्ळो ताणें प्लास्टर घालून सोडलें ते थंयची बस्ट जालें बस्ट जावन मंगळूर येवंक जाल्यार बस कितें आसतात तितले वय हे 79 फॅसिलिटी हां 79 ते वय तेन्ना डॉक्टर्सय उणे डॉक्टर्स हांगा फुल्ल रश हांगा मंगळूर येवन दाखोवन ताणें पुरो क्लीन करतना कोण प्लास्टर घालेली सुख उद्दा घालून क्लीन करूंक शिवाय प्लास्टर घालून पेटो शिवाय चुन्न नव्हते ते कंप्लीट बस जावन दोळे मागीर फायनान्शियल प्रॉब्लम तांचे मॅच्युअर जावं तद नंतर ऑपरेशन करचें म्हणून ते करूं जाय न्ही सो आनी जायना म्हणून सांगून थंय सोडलें दीस इज द एक मागीर एक सॅड न्यूज कळवा जाल्यार तुमगेले पळयल्यार तुम्ही सांगना फुडें कळत शिवाय हे ते आवाजा मुखार तुमगेले ते केलेले पदान तो तुम्ही प्रगती पळयल्यार दोळ्यान तुमकां एक काम करना म्हणून कळना तशी SP सर आकाश स्टुडियोंत आयिल्लीची हे विजय कुमार कोडयाल बैल तांगेले एक फिल्म ओरियर दोरियर सल हें मदीं 2 मुवी ओटो जेत्ता आशिल्ले असल ओरियर दोरियर सल 500 पशी चड प्रदर्शन जाल्लें एक मुवी हांगा तुडू मुवी सो तांतू SP सरान म्हणचे पशी फुडें हांव म्हूण दवरका ट्रॅक सिंगींग म्हणटा ताका सो तें आयकून तांणी म्हणचें तें आयकून तांणी तागेलो वॉयस मिक्स करचें म्हळ्यार मार्केटाक तांणी जावका वय तांकां कळचे खातीर म्हळ्यार तुळू प्रोनाउन्सिएशन कशी कसं नाही तें पुरो तांकां आयकूच खातीर हांव फस्ट सिंग करून दवरचें तशें मस्त फिल्मांत हांवें तांकां हांव ट्रॅक सिंगींग केला राजेश कृष्णान केला मस्त जाणांक हांव केलो जाणांनी विचारला हे कोण सिंगर म्हूण जावन ते रवींद्र प्रभू म्हणून अशी हो मी केलें म्हण केस वॉयस म्हूण सांगून तशें प्रकारान सांगता आशिल्ली ते म्हाका एक तेंची लाभ मागीर एक सॉंग एक बीट सॉंग तें पुरो म्हाका मेळटा आशिल्लें तो तांतू मस्त आमी प्रवर्धमान येवच्याक साध्य आसना कित्याक म्हळ्यार तांगेलें मार्केट तशें आसा खंय गेल्यार एक्सपिरियन्स निम घेता एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कामां मेळना जाल्यार एक्सपिरियन्स कशें जेवचें सो टीव्हीचे अशें जालें सो हांव म्हणचें एक कलाविदाक टॅलंट मात्र न्ही तितलें अदृश्टय लायक आसूं बरोबर नाही खंयचे क्षेत्रांत तो एकय अदृश्ट जावका ऑर अदरवायज एक गॉडफादर जावका नाही खंयचे क्षेत्रांत वचा तुमी आमी कश्ट करका आमगेले ते कल उरका ताज्या बरशी आमकां एक तुमी म्हणलेला रे नशिबा साथ जावका बरोबर तशें तर आता ते 10,000 चड कार्यक्रम केले म्हळ्यार तुमी कितले व्यस्त बिझी आसा म्हणून कळटा तेन्ना तुमगेले कुटुंबाची तुमकां साथ कशी आसा कुटुंबात साथ म्हाका 2 चेडूं ट्विन्स म्हगेले बायल सपोर्टीव म्हाका म्युजिकान मस्त तशें जावन म्हगेले एनवायरमेंटाची फूल सपोर्टीव आशिल्ले म्हगेले आनंद दाखून म्हगेले आनू अम्मा म्हगेले सिस्टर्स अक्कानी पुरा तांणी लायक भजन म्हणटा आशिल्ले घरांत म्हणटा आशिल्ले सो तांणी पुरो म्हाका इन्स्पिरेशन ताजे नंतर हांव सांगिल्ले सिंगर्स तांणी पुरो इन्स्पिरेशन तशें जावन एक नमुने साथ उरल्यार आमगेले फ्लो एनवायरमेंट तशें आसल्यार आमगेलो फ्लो समजता बट एकलव्या म्हणके एक हांव शिकून आयलो म्हळ्यार हांव प्राथमीक अभ्यास म्हाका उडपी वास्तव भट्ट तांणी आमगेल्या स्कुलांत संगीत मास्टर तांगेले थ्रू हांव थोडे नॉलेज घेवन मागीर पुरो ऐकून म्हणलेलें हें इतले सिंगर्स कोण म्हणले की हांवें तांगेले पुरो ऐकून तांगेले प्रोग्राम्स पळोवन प्रति एकांतूय आमकां शिक्षा मेळटा सो एकलव्य विशीं एक हांव ह्या फिल्ड आयिल्लो तसो एकलो कलाविद तुम्ही टी सिरीज रागम हे वटो संगीताची कंपनीन तो सीडी कंपनी आवाज दिला तो अनुभव कशें आशिल्लो बेंगळुरांत तूं तेची हांव चमकलो एक स्टुडियोंतूची न्हिदला हांव एक 2 वर्सां सो थंय कसं म्हळ्यार विंगड कन्नड सॉंग्स एक विंगड लँग्वेज सॉंग्स ते हिंदीचे कन्नडा करचे कन्नडाचे तुळू करचे असले चलता आशिल्लें सो न्हू फिल्मान तांणी प्रयत्न केल्ले बट इट्स नॉट सो त्या टायमार तितलें इजी ना आशिल्लें आतां सिंगर्सांक पुरो कितलेय तुका अवकाश मेळटा मस्त लोकांनी तुमकां सहाय्य केल्या म्हणून सांगल्या ते सोडून आनी कोणाले तुमकां याद येता तसलें आतां म्हाका प्रथम जावन म्हगेले फिल्डांत म्हगेले फ्रेंड्साला नांव सांगलें तांणी पुरा सो
मंगळूर शहर आयल्या नंतर मुल्कींत एक प्रोग्राम करून मंगळूरच्या कलाविदांक आपोवन घेवन म्हगेले अक्काल वर्डी खेळटाय म्हाजो दुड्ड नाशिल्लो म्हणून एक शो केले आमगेले हेची फ्रेंड्स घेवन आनी आमगेले भायर दाखोवन स्पेशलायज्ड आर्टिस्टा पुरो मंगळूर दाखोवन आपोवन आमीच एक प्रोग्राम केले. सो म्हगेले म्हाका थोडे दुड्ड मेळ्ळे, तांगेले परिचय जाल्ले. सो म्हगेले कसं नासता की टॅलंट ते हांवें दाखयले. आतां तशी करता जाता, आमगेले मार्केटींग आमी करता. सो ते म्हगेले सिंगींग कॅपॅसिटीन पळोवन मंगळूरांत तूं प्रसिद्ध कलाविद तेन्ना रामचंद्र कामत, श्रीकांत कामत, मोहम्मद हनीफ मस्त जन आशिल्ले, रंजन दास इत्यादी पुरा. सो तांकांय आमी आपयलेले न्ही, तांणी पुरा म्हगेले टॅलंट पळयलो. हे सिंगर मेन सिंगर ना म्हण जाल्यार हक्क घाली येता म्हूण सांगून तशी अवकाश मेळटा 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 कामाची बी तांकां म्हायती हय हय तशी थंय देखून मस्त जनान म्हाका हेल्प केला हांगा. चरण मास्टर म्हणजे अशोक चरण इज द बेस्ट म्युझिक डायरेक्टर, तागेले टिमांत म्हणला हांव. नौशाद म्हणून एकलो तागेले एक टीम आशिल्ली तांतूं म्हणला. रंजन दास तांगेले सुरसाद आनी एक टीम आशिल्ले, संगीत सागर, उदय कुमार मागीर रिमा रोसेस, तशींची कितले टीम आसा केन्ना तांकां पुरो हांव म्हणटा रायलो. म्हगेले अवकाश चड जेता गेले. सो 94 हांवें टॅक्सटायला जॉब सोड फूल टायम म्युझिक सिंगर जावन भायर आयलो. तर आतांचे युवजनांक तुम्ही संगीतांतू ऑर्केस्ट्रा असलुटो स्टेज कार्यक्रम करतले एक कसो तरी बरो संदेश दिताले. आतां एक प्रेझेंट आशिल्ले सॉंग रील जेवचे सॉंग जेवो एक व्हायरल जाल्ले सॉंग जे एक 10 पद्य घेवन आमी हे फील्ड आयल्यार आमकां लायफ ना. सो आमकां पुरो शिकच्या जाय न्ही प्यूर क्लासिकल ते कडेन चमकले जाल्यार आमी खंय वचचे येत आशिल्ले. सो आत्तां जनाक हांव सांगचें तुमगेले चेडवांक टीव्हीर पद म्हणचे व्हेरी इम्पॉर्टंट न्ही, तांकां तुमी दिवचें फावंडेशन. ते एज्युकेशन आसचें पुरो, म्युजीक आसचें पुरो, खंयचेंय आसचें पुरो, आर्ट आसचें पुरो, जर्नलिजम आसचें पुरो. तांकां फ्रॉम द बेस तुमी तांकां वाडोवन तुमी तांगेले लायफ तांकां लीड करचें म्हणजे हें करता. इवन एज्युकेशन मात म्युजिकान लायफ करूं येता म्हण हांव साक्षी. हांव आतां फूल टायम म्युजिशियन. तशें आसतना हांतूय जीवन करूं येता, बट तुगेलें स्ट्रगल यू हॅव टू स्ट्रगल एवरीवेर. आतां आनीकय हांव स्ट्रगल करताच, आनीकय शिकताच. हांव आय एम नॉट द अल्टिमेट, हांव आनीकय वयर वचून पावनी. सो आनीकय हांव प्रति एक कार्यक्रमय आमकां एक लेसन प्रत्येक कार्यक्रमान कसं तरी नवें शिकच्या मेळटा. आता तुम्ही शिक्षणा वयल्यान लक्षात आयलें म्हाका तुम्ही संगीताचे स्पेशली कसले शिक्षण घेतलं? कांय शिक्षण घेतलं ना. खाली सान आसतना कसं मेळ्ळा की बेसिक्स थोडीशी म्हगेले संगीत गुरून शिकयलेले तेच दोन घेवन मागीर भजन्स दक्कून तूं लायट आनी फिल्मी मनशाक मॅच करूंक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आतां इतलें वर्स दक्कून हांव फिल्डा येवन म्हाका आतां 56 जाले. हांव 10 वर्सां म्हळ्यार 46 जाले पद म्हणून स्टार्ट करून. एक्झॅक्टली हांव फिल्डा येवन 36 इयर्स जाले. सो 36 इयर्सान तूं हांव फिल्मी म्हणटा, गझल म्हणटा, डिवोशनल म्हणटा, अभंग्स म्हणटा, दासवाण म्हणटा, सुगम संगीत म्हणटा, भावगीत म्हणटा, पुरो आयकून आनी प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हण सांगून तशी पुरा प्रकाराचे म्हणटालो. आनी इतलें वर्स दोन फिल्ड आशिल्लें एक कलाविद म्हणून हांव मात्र येदोळटाय. ते एक प्राऊड मोमेंट म्हणून येता. हय तुम्ही प्रॅक्टीस करून तुमगे घराचे ओण तीवर संगीत कळून गेल्या कितकी तशी प्रॅक्टीस. तर तुमगेले अनेक ऑडियन्स आसात वीक्षक, तर तांगे कडसान तुमकां केन्ना अशी बरे कॉमेंट्स येता? पळय मस्त कॉमेंट्स येतात. मस्त म्हगेले वयर मस्त प्रीती शिवाय कोणाक एक द्वेष म्हणना. द्वेष असले ते प्रोफेशनल जेलसी आसता, ते सोडचे ना. ते आमी ह्या काना दाखून आयकुका ह्या काना दाखून सोडका तितलेच. तशीच म्हाका इन्स्पिरेशन आनी म्हाका सहकार केलेले आमगेले फर्स्ट कोंकणींतू समाजांतू म्हणलें अशोक चरण मामू आनी कासरगोड चिंग माम. तो म्हगेले व्हडलो गॉडफादर आनी प्रमोटर. तो मागीर यूथ ऑफ GSB तांणी एक म्युजिका खातीर आनी समगेले समाजा खातीर लायक काम करता आसाची तांणी म्हाका लायक प्रमोट केला. तशींची आनी आमगेले मुल्की GSB समाज आमगेले स्टार्टींग पिरियड थंय आमगेले डॉक्टर कुडो मामू, वडरबेट कामत फॅमिली, विश्वनाथ कामत मुल्की तांणी म्हगेले एक प्रमोटर्स मस्त जनान म्हाका सहकार केला. तांकां पुरो हांव ह्या संदर्भारी हांव स्मरण करचें म्हगेलें कर्तव्य जाता. आमगेल्या समाजांत मस्त जनान सपोर्ट केला. सपोर्ट करना तेले मस्त जन आसाची.
सो ते तशें जावन आसतना आमी कोंकणी समाज म्हणून आनी इवन हांव कॅथलीक बँडांतूय काम केलां. कोंकणी कॅथोलीक कोंकणींतूय हांव पद म्हणला कितलींय अल्बम्सान हांव म्हणला जाल्यार ते तांगेले शब्द बी विंगड विंगड उरता ते प्रॅक्टीस करून कोंकणी म्हळ्यार चिक्के डिफरन्स आसता. वय. सो ते मॅच करून कितले की कॅथोलीक कोंकणी अल्बमांत हांव पद म्हणला ते हिट जाला. मागीर कितले की कॅथोलीक वेडिंगांत हांव कोंकणी पद म्हणला. हिंदी आसता बट कोंकणी हांव म्हणून तांतूय मस्तो हांवें ते कोंकणींतूय हांव पद म्हणला. उर्दू म्हणला, ब्यारी भाशेंत म्हणला, तुळू भाशेंत म्हणला. अशी खंयची म्हणलें ना म्हणून ना पुरा एक 7-8 भाशेन म्हणला आमी. आनी ऑर्केस्ट्रा फिल्डांतू आमी कन्नड, तुळू, हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मलयाळम हें पुरा भाशे, पंजाबी एवरी सॉंग्स आमी जन कसं न्ही डिमांड करता की ते पुरो आमी सांगता जाता अपडेट आसता जाता. हांगा थोडे तुमगे फोटोज आसाचे वय ते स्क्रीनार दाखयतले ते खंयचे संदर्भारी म्हणून तुम्ही आमकां सांग. हें विश्व कन्नड संमेलन बेळगावींत जालेलें. ते बेळगावीक हांगा देखून सिलेक्ट जालेलो वन अँड ओन्ली आर्टिस्ट हांव. येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर आसतना ते जालेलो प्रोग्राम विश्व कन्नड संमेलनांत हांव भागवहिसिल्लो त्या फोटो. हे अनंतनाग तांगेले 75th सेलिब्रेशनाक मंगळुरांत जालें टी.व्ही. रमण पै कन्वेंशन सेंटरांत. त्या 75th अनंत गानयाना म्हळ्यार अनंतनाग तांणी एक्ट केलेले पुरा फिल्माचे डिफरंट सॉंग्साचे प्रोग्राम करतना तांगेलो टू काडलेलो फोटो. तुम्ही बी म्हणील की वय हांवें म्हणलेलें, हांवें आयोजन केलें ते टोटल प्रोग्राम अनंत गानयाना म्हणून. हे अडवाणी जीन उडपा येताना म्हगेले पद आयकून तितले प्रोटोकॉल्स आसल्यार म्हळ्यार आमगेले सादारण 200 मिटर तितली सेक्युरिटी आशिल्ली. 200 मिटर हें आसा. म्हगेले पद आयकून तांणी म्हाका स्टेज आपोवन त्या स्टेजार वच्चा ना आमकां जाल्यार तांणी सेक्युरिटीक सांगून ताका स्टेजार पेटय म्हणून सांगून तांणी शॉल घालून तुगेलें सॉंग म्हाका गेले स्पीचाक इन्स्पिरेशन भरल्यान जाला म्हणून तांणी शॉल घालून सन्मान केलेले उडपान जालेले कार्यक्रम. हो एक व्हड एवॉर्ड हें म्हाका म्हगेले सक्कड प्रकाराचे हें पळोवन जिल्ला मट्टाचे आमगेले कर्नाटक सरकार डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड 2006 म्हाका मेळ्ळेले. हाका म्हाका सपोर्ट केलेले म्हगेले मुलकी हरिकृष्ण पुनरूर म्हणून सांगून तांणी म्हगेले गांवचे तांणी म्हगेले स्ट्रगल म्हगेले पद पुराय करून म्हगेले व्हडले अभिमानी तांणी म्हाका आपोवन घेवन तूं एप्लाय करता. ना सर हांव तितले व्हडले साधन कसं नाही करी. ना 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 तुगेले आसता ते टॅलंट तूं एप्लाय करी म्हणून तांणी एक एप्लाय करचें मन ना जाल्यारय तांणी म्हाका ना ना तुगेले आसता टॅलंट तूं इतले प्रकार इतले साधन केलां मरे तुवें तुका एक दिनी जाल्यार कोणपणा पुरो दिता ती घे तुका दिवचें म्हणून तांणी एक म्हाका सपोर्ट केलेले न्ही ते मेळ्ळे. हें शारजांत हांव गल्फांत मोठो प्रोग्राम केला. ऑल गल्फ कंट्रीज दुबय, शारजा, अलैन, मागीर मस्कत, कुवेट, बहरीन अंत पुरा हांगा पुरा GSB आनी कन्नड आनी तुळू विंगड अंत भितर हांव काम केलां. हें शारजा कन्नड संघान जालेले एक प्रोग्रामाचे म्हाका एक प्रशस्ती. हें कोंकणी कुंद म्हूण सांगून एक प्रोग्राम जालो खंय म्हूण म्हाका ओडूक आसना. कोंकणी एक प्रोग्रामांत अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन वय अखिल भारतीय हांगा मंगळुराक एक जालेलें तें तांतू हांव भावगीत म्हणलेली कोंकणी 3-4 भावगीत म्हणलेल्याक म्हाका मेळ्ळेलें तसलें एक मेमेंटो. हें PB श्रीनिवास उठोवन काम केलां म्हणलेलें 10 दीस तांगेले फिल्म फिल्डांत विंगड पुरा विजृंभणकारी सिंगर्स आयिल्ले नंतर तांणी अशी गणेशोत्सव कार्यक्रमान येता आशिल्लीची. सो तेन्ना 10 दीस हांव तांगेलो आशिल्लो. डॉक्टर PB श्रीनिवास म्हळ्यार तांणी हिंदी MA, कन्नड MA आनी बहुभाषा कवी तांणी म्हगेले ते तुमी पळयाची सुधावृष्टी म्हणून सांगून रवींद्र प्रभू गेल्गे एवरी 4 अक्षर तांणी कवन कसं बरयला की प्रति 4 अक्षरांत रवींद्र प्रभू गेल्गे ऑन द स्पॉट तांणी म्हाका बरोवन दिलेले. बरोवन तांणीची ताका प्लास्टिकांनी घालून हे 96 मोस्टली 1996 भारी छान एक सिंगर आनी भारी लायक हिंदी जो कन्नड जो निरर्गळ हे राग रंग मेळेलात म्हगेली टीम. त्या टीम बंदून हांव
प्रोड्युसर म्हणल्यार कोण कोण म्हाका सहाय करता तांगेले पुरा स्पॉन्सरशीप घेवन आमी म्युजीक प्रोग्राम करून हांव कसा केला म्हळ्यार तांत आयल दुडवान हांव विंगड संस्थे ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ घेवन ಜೈಲಾಂತು ಕೈದಿಲಿ ಮನಪರಿವರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ वृद्धाश्रम आणतो आणि ते कसं नाही मेगेल निमित्त कसं जात की हांव काही कोट्याधिपती नाही लक्षाधिपती नाही मेगेल निमित्त कसं जात की तांदूळ की हें की दिवचे फुला पाकळी अशी आम्ही मस्त प्रोग्राम करता वृद्धाश्रमांतो अनाथ आश्रमांतो चेडवांक वर्कशॉप अशें पुरा तें म्युजीक आशिल्लें व्हरलें दुडवान ते इतली समय हांव कोरून आयला प्रति वर्स करता तशें आतां मेगलेन एकल्यान करूं जायना सो आमगेले करावळी संगीत कलाविदर उक्कूट म्हणून 18 years दाखून आसा सो 18 years दाखून आमी एक स्कुला वचचें थंय एक डे वर्कशॉप करचें तांकां चेडवां शिकोवचें मागीर समारंभ करून कोण कोण म्हणला की तांकां पुरा हें करचें तसं पुरा कामां आनी आमगेले करावळी संगीत कलाविदर उक्कूटा तर्फेन आमी ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಚೆಡುವಾಂಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಕಸನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಚೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ आणि हे क्लिनिंग अंतू ताजे अभियान करचे अशें पुरा करता आसतात उरता ती प्रति वर्स हे कार्यक्रम जाता आसा हे SPSR वालो हांव काम करता त्यांनी म्हाका गायडलायन्स दिवचे फोटो आकाश स्टुडियो बेंगलोर हे मुल्कीन तूं आमगेले सुनील शेट्टी एक्चुअली गांव मुल्की दोन जागृत क्षेत्र आमगेले मेगेले हे साधनेक कारणाची मेगेले कुलदेव मेगेले इष्टदेव नरशिंह तशी ग्रामदेवी दुर्गा परमेश्वरी त्या दुर्गा परमेश्वरी जात्रे वेळार सुनील शेट्टी थंय प्रति वर्स येता म्हळ्यार खंयचेय आयल तावडी तो येवन आमकां एक इन्स्पायर करून ते आमगेले प्रोग्राम आशिल्ले त्या नंतर ताणें तें दीप प्रज्वलन करून ते प्रोग्राम इनॉग्रेशन करचे टायम आता तुम्ही म्हणलें की गझल भजन फिल्मी सॉंग आध्यात्म सर्व जाली आता एक कोंकणी भावगीत तुम्ही आमकां म्हण दाखया कोंकणी उद्घोशकी आणि साहिती आमगेले विश्व कोंकणीचे ट्रस्टी जावन आसा ती आकाशवाणी मंगळूराचे उद्घोशक जावन आशिल्ली शकुंतळा किणमयल एक छंद कोंकणी भावगीता तुमगेले मुखार प्रस्तुत करता आंतर्याचे अंगणांत किर्लई सन्न सन्न आशेची बियाळ मोगाचे धारा वतून वचून तरण्यो तरण्यो अंक्र्यो फुट्टई आंतर्याचे अंगणांत किर्लई सन्न 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 आशेची बियाळ मोगाचे धारा वतून वतून तरण्यो तरण्यो अंक्र्यो फुट्टई आंतर्याचे अंगणांत किर्लई सन्न 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 आशेची बियाळ हेंची पद फिल्मी स्टायलार कशी करूं येता म्हळ्यार एक सांगता तुमकां साहित्य हेंची फिल्माक जावंक जाल्यार आमी लयटाक म्हणटाना कशी म्हण येता आत्तां म्हळ्यार भावगीता स्टायलार आतां फिल्मी स्टायलार कशी म्हण सांगून हांव अशी दोनी ट्यून घालेले तुमगेले मुखार आतां प्रस्तुत एक जालें आनी एक प्रस्तुत करता आंतर्याचे अंगणांत किर्लई सन्न सन्न आशेची बियाळ आंतर्याचे अंगणांत किर्लई सन्न सन्न आशेची बियाळ मोगाचे धारा वतून वतून तरण्यो तरण्यो अंक्र्यो फुट्टई आंतर्याचे अंगणांत किर्लई सन्न सन्न आशेची बियाळ मोगाचे धारा वतून वतून तरण्यो तरण्यो अंक्र्यो फुट्टई आंतर्याचे
अंगणात किल्लई सन्न सन्न आशेची बिया युडले डियुडले युडले डियुडले युडले डियुडले युडले डियुडले. तुमगेले सुमधुर आवाजाचे आमकां एक नमुने आयकोची ती पर्वणी योग आजी आणि भारी आनंद जालो तुमकां आजी भेटून. आमगे वीक्षकांक बी तुमगेले हे संदर्शन आयकून खुशी जाली उरतली. त्या खातीर वीक्षकांक अनेक अनेक धन्यवाद आणि तुमकां बी हांगा आयिल्ले बद्दल अनेक धन्यवाद. सो हें एक वेदिकेर उलोवच्याक म्हाका अवकाश करून दिलेले विश्व कोंकणी केंद्राचे सगळ्यांक विशेष जेवन नंदगोपाल शेणे माम तांकां हांव मस्त आभारी आसा. आनी म्हगेले हे इंटरव्यू केलेले तुमकांय हांव धन्यवाद दिता. आनी आमगेलो टॅक्निशियन विघ्नेश वय ताकाय आमी मस्त धन्यवाद दिता. तशी सर्व वीक्षकांक हांव निमगून घेवचें कसं म्हणल्यार तुमगेले कार्यक्रम आसल्यार तुमी दय करून आमकां कॉन्टॅक्ट करून आमकां कार्यक्रम दिवचेची एक आमगेले नेक्स्ट आमगेले गोल कसो आसा की थंय वचप. आनी कोंकणी साहित्यीक कोंकणी नाटक इत्यादी आनीकय म्हळ्यार 32 जाणांनी पद बरयलां. वय बरयलेलें मस्त उरता. वय ते बरयलेलें बुकांतू आसचें न्ही ते भायर जनजनीत जावंक जाल्यार ताका आमी एक ताका कोणी निर्मापकांनी येवंक आमीच करूंक असाध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका फायनान्स आनी मस्त लागता. स्टुडिओ रेंट की आर्टिस्ट वय. पेमेंट ट्रान्सपोर्टेशन एकोमोडेशन हें म्हणटना कोण पॅशन आसा की तांणी कोणी आमकां एप्रोच जालें म्हणजे जाल्यार मस्त जनान केला ते आमी करुयात. आनी तांतू विंगड विंगड गायक आसात आमगेले समाजांत वय तांकांय आमी अवकाश दिवं. वय हांवें म्हणून काय म्हणलें उद्देश न्ही. वय तेन्ना ते तुमी बरयलेले समर्पक जावन जनाक तुमी राग रुपारी केन्ना प्रेझेंट करता की ते मस्त आवडटा जनाक. वय मस्त आवडटा आनी हिट्ट जाता. तुमगेलें साहित्य हिट्ट जाता पद हिट्ट जाता. हें आमगेले कळकळीचें. तशीच कोंकणी फिल्म कोरका म्हूण सांगून आतां आमी पळयल्यार कोंकणी नाटक कोंकणी फिल्म कोंकणी साहित्य बुकांत आसा शिवाय बरें उण आसा. विंगड आमी समाजाक आमी हें कंपेर केल्यार आमगेले तशें म्हणून भजन हें तें पूण आमगेले इतले टॉप कोणय ना. सो साहित्यीक जावनय आमी आनीकय आमी वाडका वय आमगेलो समाज वाडका. तशी संघटकान पुरो येवका आमकां सहकार करता कलाविदांक म्हूण सांगून हांव समाजा लागीं म्हगेले विनंती करता. तशीच हांव म्हणलेलें पद भावगिता रुपारी हेंच पद कशी म्हूण येता तेंच पद फिल्माक कशी तूं कंपोज करुयात म्हूण सांगून दोनी हांव तुमकां हांगा दिलां. वय हें कळटलें तुमकां. साहित्य सेम हां हें शकुंतला किणमाई आमगेले भारी लायक कोंकणीची एक लेखकी आनी आकाशवाणी उद्घोशकी हांगा ती विश्व बरयलें. कोंकणीची बी वय. तांणी ट्रस्टी वय ट्रस्टी आसा ती. तांणी बरयलें एक चंद पद तुमगेले मुखार हांवें भावगिता रुपार कशी म्हूण येता अशी फिल्मी रुपार कशी म्हूण येता म्हूण तुमकां दाखयलां हांवें. सो अशींची सहकार कराची कलाविदांक प्रोत्साहन कराची म्हूण सांगून सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता.